तेन्ना हांवें वचून थंय परत ते सांगले अशें अशें आसा तेन्ना म्हाका थंयच्या मॅडमीन सांगलें की 2 वर्सां सेक्रेटरी येवना आनी तुमगेले एडवोकेट येवना कोणूच येना ताका लागून ती एक्स फाटी जावपाक येयल्या. मागीर खंय तरी परत हांवें ट्रॅकार केसी हाडल्यो आनी आतां परत आयकता की स्क्रेप हाडपाच्यो 3 केसी आहा पळय न्ही. पळय सर हांवें म्हाजे जीव धोक्यात घालून हांवें हें काम केल्लें आसा. ऑफर म्हाका येयली 40 लाखाची पूण हांवें मरण पत्करलें पण हांव तेंचे कडेन हें ब्राग घेवपा ना. पण ती ब्राग मागीर पंचायतीन घेवन तांकां ट्रेड लायसन्स दिली. फक्त स्क्रेप हाडाचें नांव आसा पळय न्ही त्या जाग्यार मागीर सेलिंग ऑफ ओल्ड व्हेहिकल्स म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट आसा. पण जेन्ना टायम येता पयलीं तेन्ना भायर काडटलो हांव. नांव बदललें तांकां लायसन्स दिलें. म्हाजी कंप्लेन आशिल्ली फेब्रुवारी म्हयन्यात. एका वर्साच्या नंतर इन्स्पेक्शन घेतला तेज्या मदीं तेणें लिगल लायसन्स एग्रीमेंट केला तेंचे कडल्यान. म्हाजी कंप्लेन आसतना तेणें असायड दवरली कंप्लेन म्हाजी पंचायतीन सायडीक दवरली आनी ताका लिगल लायसन्स एग्रीमेंट करपाक लायलो आनी ताका ट्रेड लायसन्स दिलें. स्क्रॅप म्हणून दिलें ना मातशें नांव चेंज केलें आनी ताका दिलें. कळ्ळें न्ही. एक्चुली ते रिवोक जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक जे लायसन्स ताका दिलां बायंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड व्हेहिकल्स कितें तेजेरूच केस चालू आसा न्ही आनी ते लायसन्स कशें रिन्यूवल जाता पंचायती कडल्यान. फाटल्या काळांत म्हाका लास्ट 2023 ते रिन्यूवल जाल्लें आसा ताका लागून ती रिवोक करची लायसन्सां. शेतकरी साधारणतः 20 जाण सुमार आसा ते तेची मिटींग घेवची सो दॅट डिटेल रिप्लाय देखील आमकां धाडपाक बरें पडटलें. गोंयचो फुडची पिळगे खातीर म्हणून तेंच्यांनी कितें केल्लें ना नो टू सनबर्न पार्टी घेवचें न्ही अशें तेंच्यांनी ग्रामसभेन ठराव घेवपा लागून प्रत्येक पंचायतीन आमी पर्सनली वचून रिप्रेजेंटेशन दिल्लें. आनी तुमी आतां पळय एनी आतां बिझनस तुमी आतां हें करूना स्टार्ट करूना कळ्ळें न्ही. मुगेलें आसलें पळय आमगे थिंगा हें हांवूय बाबा खूब वर्सां जालीं हें करता कलवट करपाचो नावूय बाब कळ्ळें न्ही. तो पळय विंचिले पळय तें चुरीक मोडलां थिंगा विंचिले ते येयल्ल्या वर्सा मोडटा. तेंचे आतां पळय आमगेलो हें जाता पळय रॉटेटीच हें आहा पळय न्ही पंचायतीच्या फाटल्यान पळय पळय हेजेर तुमी कितें करता तें मातशें सांगाय पळय. सरपंच बाब नावेजालो पॉयंट आमगेलो पंच एक कळ्ळें तुका. हें मरे हेजें आमगेलें पंचायतीचें उदक मरे सगळें वयरच्यान येता आनीक एक हें गेलें म्युन्सिपालिटीचें घर तेंकवाना पंचायतीचें ऑन द बाउंड्री कळ्ळें न्ही. सो तें मोडटा एवरी टायम मोडटा कळलो. पंचायतीचें उदक कलवट आहलोलो थिंगा पंचायतीन वचपाक तो बंद जाला. आज आमची कुट्टी खांडेपार पंचायत खांडेपार हांगा हेड ऑफिस आहा पळय ते ग्रामसभा आशिल्ली. मेन विशय आशिल्लो आमगेलो हिंदू कम्युनिटियम एन्क्रोचमेंट आहा तो. दुसरें आमची गोंयची फुडची पिळगी खातीर तेंच्यांनी एक सनबर्न नाका इव्हेंट तो आमी गोंयान नाका म्हणून एक रेजोल्युशन घेवपाक घातलेलें तें एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. दुसरें इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर सुमोटो घेतलेलो 8 घरांचेर दिपनगरान तो एक विशय घेतलेलो. हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही फाटले 1 वर्साचे पडीक पडलेले आसा. एक्चुली कशें आसा एज पर पंचायत राज एक्ट जेन्ना एक मिटिंगेक एक कंप्लेन येयली तो सुमोटो घेतलो दुसरे दिसा इन्स्पेक्शनाक दुसऱ्या मिटिंगेक इन्स्पेक्शन जातलें. इन्स्पेक्शन जालें की तिसऱ्या मिटिंगेक शोकत नोटीस काडटा आनी चवथ्या मिटिंगेक डेमोलिशन म्हणजे ऑलमोस्ट एक 2 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रश्न थडेक लागता. पूण आतां जो 10 म्हयने वर्सभर जाले हे दोनूय विशय आहा पळय न्ही ते थंयच आसा. मदींच म्हाका अशें आयकपाक येयलें की कोणें तरी दिपनगरान 2 घरा कडल्यान 2-2 लाख घेतल्या अशें बीन अशें आयकपाक येयलां. आतां कितलें खरें कितलें खोटें खबर ना. पण ज्या तरेन पंचायत हरिशान चलयल्ली 10 म्हयन्याची गरज नाशिल्ली एक्चुली डेमोलिशन काडपाक कळ्ळें न्ही. हो विशय 2 म्हयन्याची 3 म्हयन्यांनी सोंपतालो डेमोलिशन पूण आजून डेमोलिशन येना. दुसऱ्या हिंदू कम्युनिटीमाचेर एक पॉयंट आशिल्लो एन्क्रोचमेंटाचेर कंप्लेन घातलेली 8 म्हयने 8-10-15 दीस जाले. हे म्हणटा म्हाका की जो कोण कन्स्ट्रक्शन करता पळय न्ही तो आमकां मनशाचें नांव मेळना. आमी पिवनाक दिसाक 10 फावटी धाडले पण कोण तो मेळत ना. वेरेज सेम बिल्डिंगेचो ग्रावंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी बांदल्या 4-5 वर्सां जाली. जेन्ना आमच्या ग्रामपंचायतीन कुट्टी खांडेपार पंचायतीन जेन्ना एसेसमेंट केल्लो त्या एसेसमेंटान तेजें नांव आसा ग्रावंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोराचेर आनी हो एक सरपंच हरीश नायक म्हाका सांगता की कोण तो आमकां सापडना. म्हणजे हांगा खंय तरी हो फोट उलयता आनी मिडियाक मिसगायडींग करता लोकांकूय मिसगायड करता असो म्हाका दिसता. नाल्यार एक तर हाका कितें तरी सुटलां आसतलें. कित्याक जेन्ना एसेसमेंट जाला तेन्ना पंचायतीची रिकॉर्ड आसा कितें सगळे घरांची नांवां ओनर कोण ते आनी हो म्हणटा ओनर मेळना कशें वेरे तेगेलो 3rd फ्लोर बांदप चालू आसा. म्हणजे सगळे 2 फ्लोर बांदले तुका खबरूच ना पंचायतीची रिकॉर्डाक ना. आनी दुसरे दिसा तेणें प्रेस करून तेणें हेच फोट तुमच्या मुखार मारलेलें आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें की ते
ओनर मेळना. ओनर जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी नोटीस काडटली. वेऱ्यात ओनर हेंच्या रजिस्टर्ड बुकाचेर लागलेलो आसा एसेसमेंट केले तेन्ना. दुसरी गजाल आशिल्ली आमगेली हेजी ट्रक पार्किंग हेजी इलिगल जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसीस आहा पळय न्ही, तो एक विशय आशिल्लो. तो अजुनी आसा थंयच आसा. आतां पंचायत एवरी ग्रामसभेक सांगता की आमी आमगेले तेंगेले ट्रेड लायसन रिन्यू करूं ना. आनी रिन्यू करूं म्हणजे तेगेली ट्रान्सपोर्ट ऑफिस बंद आसा, चालूच आहा न्ही. म्हणून ती बंद पडपा जाय. तांकां लागून आमचो मनीस गांवच्या मनशाचो जीव घडलेलो आसा. ताका लागून तेजेर एक्शन घेवपा लागून मांडल्या.